श्रीदेव खेतोबाक नमस्कार करून आयच्या ह्या खेतोबा मंदिराच्या परिसरातले PWDच्या त्या मार्फत हे सुशोभीकरण काम झाले आणि बरेचदा आमकां ह्या सुशोभीकरण कामाचं आज लोकार्पण योग्य त्या दिसा म्हणजे फाल्यां दिवजां आसा हांगासर आनी तो शुभारंभ हांगासर जाता. आयज 3 कामाचो एकंदरीत शुभारंभ हांगासर जाता. एक म्हणजे हे सुशोभीकरण, दुसरें अंडरग्रावंड केबलिंग जे हांगासर जावपाक जाय आसलें तें जाता आनी जो एक सुलभ शौचालयाची जी वेवस्था हांगासर जावपाक जाय आसली ती हांगासर जाता. अशा एकंदरीत तिनूय कामाचो शुभारंभ हांगासर घडटा आसतना खूब आनंद जाता. लोकार्पण करता आसतना देव आनी देवालयां ही सुदरप हें आमचें परम कर्तव्य आसा, आमचें परम प्लॅनिंग आसा. ह्या वांयगणे गांवा खातीर जी आमी आंखणी केल्ली आसा आनी एक फ्युचरिस्टीक प्लॅन दवरलेलो आसा हो गांव कसो सुदरायचो तितून करून पयल्यान पयलीं देवस्थान देवालय सुदरप हें आमचें मूळ कर्तव्य आसलें. ताका लागून हें आमी आयज हांगासर काम केलें. गेल्या चवथीक आमी जसो गणेश विसर्जन स्थळ तांचें इम्प्रुवमेंट करून दिल्लें आहा WRD फंडानसून. तशेंच आतां ह्या गांवा खातीर अन्य ज्यो गोश्टी करपाक जाय ह्यो करता आसतना ह्या आमच्या ल्हानशा वांयगणा गांवांत एकामेकाच्या घरा कडेन वचपाक रस्ते ना, वाटो ना. ह्यो वाटो सुदारपाचो आमचो एक पूर्ण प्लॅन आहा. तो प्लॅन हांव ग्रामस्थांच्या फुड्यान दवरतलो आनी हेजो पाठपुरवठो करून हें काम आमी करून हाडटले. आयज आमच्या मानेस्त आमदाराच्या हातीनसून लोकार्पण जाता. एक बरी गोष्ट आसा. आमी 2 म्हयने पयलीं तेंच्या बर्थडेच्या दिसा हेजें फावंडेशन घातलें आनी 2 म्हयन्यांनी हें काम इतलें सुंदर अशें हांगासर कंप्लीट जालें आनी तेंय बीन दिवजाच्या उत्सव जो बरो उत्सव आहा आनी हांगासरले वांयगणचे त्याच भायर भायले परिसरांतले जे लोक हांगासर मानकरी आसा ह्या देवस्थानाचे तेंच्यो सगळ्यो सुवासिनी येवन हांगासर दिवजोत्सव साजरो करता आनी दिवजोत्सव साजरो करता आसतना खुबशे अशे ह्या देवळाक हे 5 फेरे घालचे पडटा मारचे पडटा आनी फेरे मारता आसतना ते पांय उगड्या पांयांनी मारप हें अत्यंत गरजेचें आसा. ते सगळे करता आसतना तांकां जे त्रास हे जाताले ते सगळे आयजच्या दिसा हे निवारण जाता. आम्ही आमदाराच्या बर्थडेक पहिले 4 कामाचे भूमिपूजन केल्ले. तितूनले 3 कामां आयज कंप्लीट जाली. 3 कामां कंप्लीट जाले. खरोखर सांगपाचो आनंद दिसता की आमचे ब्युटिफिकेशन आमचे खुबशे भावीक आमचे ग्रामस्थ आमचे देवाचे भावीक खुबशे आमचे हाका येता आनी तांकां आयज बरीचशी सोय गैरसोय आमची दूर करून दिली आमदारान. आणि आमचे फाल्यां आमची दिवजां आनी आमची सुवासिनी मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित येतली आनी तांकांय बरे भशेन हांगा भोंवताडे घेवपाक दिवजां घेवन तांकां बीन बरी सोय करून दिली.